प्रितीच्या भावभयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 24वो विसवोर वोड 44 ते 53 पर्यंत. लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 46 to 53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी तांकां म्हणलें, बरयल्लें आसा तें अशें, क्रिस्त खुस्ट मरोन सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो आनी जेरुजालेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत मौन बदलप आनी पातकाचे बोगसणे सगळ्या पोरजांक परकोट जातले. तुमी ह्या गोडण्याची साक्षी दिवंक जाय. पळयात, म्हज्या बापान बसयलां तें हांव तुमचेर धाडचो आसा. म्हणटच स्वर्गावेले शोकतेन तुमी बरोसर शारांत रावात. जेजू स्वर्गार चोडून वेता. मागीर जेजू तांकां भायर बेतानिया पुर्यान घेवन गेलो आनी हात उखलून तांचेर ताणें आशिर्वाद घालो. आनी अशें घडलें, तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना जेजू तांचेर सरशिल्लो कडसरलो आनी देवान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो. आनी साश्टांगी पडून ताणें जेजूक नमस्कार केल्या उपरांत व्हडे कुशालकायेन ती जेरुजाल्याक परत गेली आनी थांबोन आसतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त आनी व्हडवीक करीत आसली. प्रितीच्या भावभयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां 44 जेजू आपल्या शिसांक स्वर्गार परत वचच्या पयलीं तो तांकां कितें सांगता. तो कितें सांगता भावभयणीनो, ही 40 आनी 9 ह्या वडीन वाचूया आमी कितें म्हणटा. तो म्हणटा, पळयात, म्हज्या बापान भासारलां तें हांव तुमचेर धाडटलो आसा. म्हणटो स्वर्गार वेली शक्ती तुमी बरोसोर शारांत रावात. भावभयणीनो, ही स्वर्गार वेली शक्तीन कसली ती शक्तीन? ती जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो जो जेजून धाडलो, स्वर्गीच्या बापान धाडलो केन्ना? जेन्ना जेजू परत स्वर्गार गेलो. म्हणजे जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो पवित्र आत्म्याचें काम करतालो, तो शिकवण दितालो आपल्या शिसांक. तो तांकां सांगतालो, कित्याक पवित्र आत्मो जेजू सोबें आसलो आनी जेजू देव आसलो म्हणून तो आतां उतराची सजमणी दितालो. तो आतां उतर तांकां सांगतालो, तांकां सजमणी दितालो, कित्याक तांकां आजून पवित्र आत्मो तांचे भितर नासलो आनी तांकां ते उतराची सजमणी मेळपाक फकत आतां जेजून तांकां सजमणी दिवची पडटाली. पूण जेजू आतां परत वेतालो आतां स्वर्गार आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमी रावात, जेरुजालेम शहरांत रावात, भायर वचनाकात, शहरा भायर वचनाकात, कित्याक ही स्वर्गांतल्यान वेली शक्ती हांव तुमकां धाडटां आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी भाव भयणीनो, कितें घडलें पेंटकॉस्टाच्या दिसा जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो, ताणें पवित्र आत्मो धाडलो आनी हे जे आमचे शीस आसले, 12 शीस आसले आनी तातूंत आजून खूब शीस आसले, ते सगळे जे भिरांतीन भितर बसलेले ते आतां ही शक्ती मेळ्ळ्या उपरांत, ही पवित्र आत्म्या मेळ्ळ्या उपरांत ते आतां सगळी तांची भिरांत गेली. ते आतां भावार्थान पडले, एकदम घोठायन पडले, एकदम एके भाशेन आतां परगट करपाक ते आतां तयार जाले आनी आतां आख्ख्या संवसाराक गेले आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागले. आनी देखून भाव भयणीनो, तांच्या परगटणी वरवीं आयज आमी सगळीं म्हणटा आमी भावार्थी, पूण आमी आयज भावार्थी जाल्या. कितलो लोक संवसारान आसा जो आजून जेजूक वळखना, कितलो लोक आसा ज्या लोकांचें तारण जावना, कितलो लोक जाला जेजूक वळखना म्हणून ती फेरनान वेतात. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां कितें करपाक? आमी आतां जेजूचे भावार धरून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां खरेंच पवित्र आत्मा आमचे कडेन आहा जाल्यार आमचो संबंद जेजूशी घट आसतलो. आनी ना तर पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले. पवित्र आत्म्याची गरज, कित्याक पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, हें कोण आमकां सांगिना इगोर्ज मातेन की पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. आनी देखून पवित्र आत्म्याची गरज आमकां. कितले फाटी आमी इगोर्जेन वता, मागणे करता, सगळे देवस्पण करता,
पूण आमी फकत धर्म करता कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता ना पवित्र आत्मा आमी खरेंच एक नवी रोसना जावना आमकां ल्हानपणान संवय केल्या की तो आमी धर्म करूंक जाय मागणें करूंक जाय आमी तेर झेमेन करता जी उतरां म्हणटा ती आमी खंय सजमणी मेळनासतना आमी करता कितले फावटी देवाचें उतर इगोर्जेन परगट जाता देवाचें उतर आमकां शेणमाव सांगता आमकां कांयच सजमना कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर ना आनी पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान हें देवाच्या उतराची सजमणी मेळची ना आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जायना आनी आमचें आतां तारण जावंक ना देखून भाव भयणीनो गरज आमकां जें जेजून घडलां खुर्सार जें ताणें रगत वारयलां त्या रोगताचेर आमी भावार्थ धरूंक आमच्या त्या रोगता वरवीं त्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी आतां नितोड जाल्या आनी जेन्ना आमी भावार्थ धरता आमचें तोंड उक्तें करून म्हणटा आतां देव आमकां पवित्र आत्मा दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा कित्याक पवित्र आत्मा आमकां भितर जो आसा आमच्या काळजांत तो आमकां उतर सोंपें करता सजमणी दिता जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळटा भाव भयणीनो तेन्ना आमच्यान सगल्या कडेन वचोंक जाता ह्या शिसांनी कितें केलें ते भिरांतीन आसले तांकां भायर वचपाची भिरांत आसली कित्याक ते आपल्या जिवाक भियेताले पूण ते शीस जेन्ना तांकां पवित्र आत्मा आयलो आतां ते आपल्या जिवाक भियनासतना ते सगल्या कडेन वयर तांकां जिवेशी मारले की सगल्या लोकांनी तांकां खूब त्रास केले तांकां खूब दुमाळो येयलो पूण भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या उदेशी ते देवाचें उतर परगट करूंक लागले जेजूक मान दिवंक लागले जेजूचें नांव फुडें व्हरपाक जेजूची राजवट फुडें व्हरपाक दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक ते भावुरले आनी आयज भाव भयणीनो आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा आमी भावार्थी म्हणटा पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान तेंच करूंक जाता आमच्यान वचोंक जाता आनी देवाचें उतर परगट करूंक जाता आमच्या फॅमिलीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इग्रोज मातेन आनी आमी हें करीत जाल्यार देव आमकां आख्ख्या संवसारान धाडटलो आपलें उतर परगट करपाक त्या उतरा वरवीं उतराच्या परगटणी वरवीं आतां लोकांचें तारण जातलें की खरेंच जेजू येयलो म्हणून आतां पवित्र आत्मा तांचे भितर येतलो आनी आतां ती एक नवी रोस ना जावन आतां एक क्रिस्ती जिवीत भावार्थी जिवीत एक जिवीत जें मनशाचें तारण जालां तें जिवीत जियेतले आमी एक आत्मीक जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत जियेतले आयज बाबा ह्या उतराचेर ह्या शेवटच्या मनाचेर मागीर खेरीत भाशेन नियाळ करुया आनी हें उतर आमच्या काळजान रमून हें पवित्र आत्म्या उदेशी उतराची सजमणी घेवन हें उतर आमी सगल्या कडेन परगट करपाक आयज आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.